10 वर्सां आयज पूर्ण जाता आनी ह्या 10 वर्सां कार्य जे तुमी केल्लें आसा तें आयज पर्यंत आमकां पळोवन दिसता। खरोखरच तुमकां ह्या कार्याक अभिनंदन प्राप्त करता आनी तुमचें जे फुडलें कार्य आसा, जे फुडले एक्टिविटीज आसा ते तुमी अशेंच सुरवात करच्यो, चालू दवरच्यो आनी महिलांक तशें इतर काही समाजान ज्यो गोश्टी घडटा त्यो गोश्टीचेर तुमचें लक्ष आसतलें। आमचें सगळ्यांचें सहकार्य पयलीं पासून आनी हेज्या फुडें तुमच्या बरोबर आसतलें। आयज तुमी ज्या महिलांक हांगा मान दिलो गेलो, खरोखरच एक फुडें घालपाचो आयज तुमी प्रयत्न केल्लो आसा। आयज वेगळ्यो समाजान आयज वेगळे एक्टिविटीज जाता आनी जाता तेन्ना आमी प्रत्येकाक एक मान दिवपाची गरज आसता आनी तितूंतल्यान जेन्ना आमी तांकां मान दिता तेन्ना तो मनीस आयज फुडें सरता आनी तितूंतल्यान आयज हे खरोखरच हे तुमकां सगळ्यांक फेलिसिटेट जाल्ल्यान कॉंग्रेच्युलेट करता। म्हज्या म्हायती प्रमाणे फिनिक्स क्लबान हाच्या पयलीं गेल्ल्या 10 वर्सां आयकल्ल्या भितर तांणी जायते बरे उपक्रम लावयले आसात। तातूंत भितर तांणी म्हाका दिसता गरजुवंत विद्यार्थ्यांक गणवेश वांटप करप, रक्तदान शिबिरा सारखे म्हत्वाचे हे आयोजन करप, त्याच प्रमाणे कोणी गरजू आसत जाल्यार तांकां हेल्प करप, अशें तांणी जायते बरे उपक्रम राबयिल्ले आसात। आज म्हाका हांगासर पळोवन आनंद जालो, सत्कार हांचो जालो तो पळोवन। अशें सांगपा म्हटल्यार हाज्या पयलींच्या काळांत महिला फक्त चूल आनी मूल हाज्या भितर आसताल्यो। फिर कल्चरल ग्रुप जो भी हो, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल, उनका मेन एम होता है कि अपने मेंबर्स का सेल्फ डेवलपमेंट। कई बार देखा जाता है कि बहुत से ऐसे क्लब्स, एसोसिएशन खुलते हैं, बहुत से एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत बार अच्छे एक्टिविटीज़ करने में भी कामयाबी मिलती है उन्हें, लेकिन अपने मेंबर्स को किस तरह डेवलप करें, डेवलपमेंट अपने खुद के मेंबर्स का, ये कभी कभी भूल जाते हैं। फिनिक्स की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वन मैन शो नहीं है। यहाँ पर हर एक मेंबर काबिल और हर एक मेंबर इंडिपेंडेंटली सोच रखने वाला है और इसी वजह से आज फिनिक्स ने 10 साल कंप्लीट किए।